हांव सद्या आसा एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट पोंडा हाज्या ऑफिसा भायर तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हें जें ऑफिस दिसता एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट फोंडेचें. कोणूय पळयल्यार म्हणटलो काय बरें ऑफिस, गोंयान अशें खंयच ऑफिस ना अशें फोंड्या बांदलां. 1 डिसेंबर 2016 ह्या दिसा ह्या ऑफिसाचें इनॉग्रेशन जालें आनी आयज ह्या ऑफिसाक 10 वर्सां सुद्दां कंप्लीट जावना. पूण ह्या ऑफिसाची सद्या परिस्थिती कितें आसा ती जेन्ना आमी पळयली तेन्ना म्हाका दिसता तुमी आबूज जातले. तर सद्याची आमी परिस्थिती पळयली, ही जे RTO ऑफिस आसा फोंडेचें म्हणटा तेजी आमी परिस्थिती पळयली तेन्ना ताचे जे वणटीचे टायल्स आसात ते सुटल्या आनी जे भायर तेंचे जे ग्लास आसा, विंडोक जे ग्लास आसा ते ग्लास सुद्दां हांगासर फुटलेले आमकां दिश्टी पडटा. हेजी परिस्थिती खूब म्हाका दिसता विकट आसा. फाल्यां कोणूय जेन्ना लोक हांगासर ह्या ऑफिसान येता तेंचेरूय ते जे वणटीचे जे टायल्स आसा ते सुद्दां हांगासर म्हाका दिसता पडपाक शकता. म्हाका दिसता PWD जे मेंटेनन्स करता ह्या बिल्डिंगेचे तांणी दिसता म्हाका बेगीनच्या बेगीन ह्या गजालीची दखल घेवची आनी जे हे मेंटेनन्स काम आसा ते म्हाका दिसता बेगीनच्या बेगीन पुराय करचे. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.